मडगांव कथित रेप केशिविची पुलिसांचे भूमिकेचेर प्रश्नचिन्ह FIR करूंक पुलिसांचो कळाव म्हूण आरोप कॅरेटेकराचें काम दिता म्हूण सांगून हाडटल्याक अटक आगोंदा टर्टल नेस्टिंग सायटीवेली 67 वेवसायीक अस्थापना सील करूंक सुरवात 24 वरां भितर अस्थापना बंद करून सील करची म्हूण हायकोर्टान दिल्ली ऑर्डर फोंड्या शापूर 22 बेकायदेशीर बांदकामां कोर्टाच्या अर्दे प्रमाण मोडूंक सुरू जागो दिता म्हूण सांगून आदल्या पंचान खंय फटयले लोकांचेर पडला बोवाळ मायनिंगा विशीं CAG रिपोर्टांतल्या ताशेऱ्यांचो अभ्यास करूंक विधानसभेच्या पब्लीक अकाउंट समितीन 3 मायनिंग डंपांची केली पळोवणी ग्रेडा विशीं जातलो अभ्यास टॅक्सीवाल्यां खातीर ड्रायव्हराची उदरगत स्कीम हाडपाचो प्लान येरादारी मंत्री माविन उलयलो मिटर बसोवपाची गरज ना एपा वरवीं ट्रिप बुकींग नवी स्कीम श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम 10 वर्सां लिजार म्हयन्याक 25 लाख येणावळ लायटीचे खाते बसयता स्मार्ट मिटर पयले फेजीत 7 लाख उदका खात्याचे नेम तयार मुंबई गोय हायवे चौपदरीकरणाचे काम 6 म्हयन्यांत तडीक केंद्रीय मंत्री गडकरी उलयलो 463 किलोमिटरांचो हायवे जालो 19,000 कोटी खर्च आमदार जीत बीजेपीत गेलो तरी मांद्र्या जिखतलो मगोचोच उमेदवार मगोच्या फुडाऱ्यांनी केलो मुख्यमंत्र्याच्या वक्तव्याचो जाहीर निषेध सुदीन म्हणटा पक्ष सोडपी पडले लाल आतंक नक्सलवादा आड मोहिमेक मोठे येस छत्तीसगडात 2 एन्काउंटरांनी 30 नक्सलवाद्यांक मारले 2026 मेरेन भारत नक्सलवाद मुक्त करपाचे टार्गेट चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिखिल्ले खातीर भारतीय टिमीक BCCI कडल्यान 58 कोटींचे इनाम जाहीर